शुक्रारा 3 वरांचेर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काणकोण पर्तगाळी मठाक भेट दितले। मठाक 550 वर्सां पुराय जातात। ते निमतान आशियांतली सगळ्यांत व्हड म्हळ्यार 77 फूट उंचीची श्री रामाच्या मुर्तीचें प्रधानमंत्र्याच्या हस्तुकीं अनावरण जातलें। गोंयांत पणजे म्हळ्यार उत्तरेक परशुरामाची भव्य मूर्ती आनी दक्षिणेक श्री रामचंद्राची मूर्ती लोकांक पळोवंक मेळटली अशें मुख्यमंत्री उलयलो। मानादीक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी पर्तगाळ मठ हाका पुराय जाता 550 वर्सां। हाज्या निमित्तान म्हणजे प्रभू रामचंद्राचो स्टॅच्यू 77 फीट आनी पर्तगाळ मठ हांच्यांनी ओवरऑल केल्ली डेव्हलपमेंट हाजो इनॉग्रेशन थंयसरलो म्युझियम मंदिर हें सगळें ताज्या इनॉग्रेशनाच्या कार्यक्रमाक मानादीक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी हे फाल्यां म्हणजे 2.5 वरांचेर पर्तगाळ हांगासर येता। सो समेस्त गोंयकारांनी ह्या कार्यक्रमाक हजर रावचे। कार्यक्रम सगळ्यां खातीर ओपन आसा, ती प्रत्येकानी थंयसरली सगळ्या जाणांची वेवस्था केल्ली आसा, तांच्यांनी ह्या कार्यक्रमाक हजर रावचे। गोंया खातीर हो प्रावड मुवमेंट आसा, कारण एखाद्या मठाक 550 वर्सां पुराय जाता आनी त्या निमित्तान प्रभू रामचंद्रजींचो 577 फूट येदो व्हडलो स्टॅच्यू हो गोंयांत क्रिएट करप म्हणजे आमी म्हणटा तसो एके वाटेंतल्यान उत्तरेक परशुरामाचो स्टॅच्यू आमी मिरामारच्या पणजे कांपाल हांगासर आमी बांदलो आनी आतां प्रभू रामचंद्रांचो स्टॅच्यू पर्तगाळ मठ ह्या मठांत थंयसर बांदलो। म्हणजेच गोंयांतली स्पिरिच्युअल टुरिजम ज्या अर्थी म्हणजे खूब मोठ्या प्रमाणांत वाडटा हें म्हणपाक कांय हरकत ना। आमी म्हणटा तशें स्पिरिच्युअली गोंय इतकें रीच तेन्नाय आशिल्लें, कारण एखाद्या मठाचो 550 वर्सां पयलीं गोंयांतलो इतिहास हो आजुनूय बी जगा समोर हाडपा खातीर खरोखरूच हें खूब बरें उदाहरण आसा। हांव पर्तगाळ मठांतले सगळे स्वामीजी आनी बाकीच्यांचे हांचें अभिनंदन करता। गोंया खातीर स्पिरिच्युअल टुरिजमांत तांच्यांनी एक खूब मोठें पावल मारलां। गोंयांत येवपी ट्युरिस्ट इन फ्युचर ह्या मठांतूय बी प्रभू रामचंद्राजींचो स्टॅच्यू आनी मठ पळोवपा खातीर डेफिनेटली थंयसर वतले। हें आमच्या खातीर एक प्रावड मुवमेंट आसा। जाल्यार पर्तगाळी मठाच्या 550 वर्साच्या सुवाळ्या निमतान 550 रुपयाचो कमेमोरेटीव कॉयनूय इश्यू करतले। ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट।